मेडिकल एक सांगता, पुलीस एक सांगता, सो कोण कोणाक प्रोटेक्ट करता हेच गोंयांक कळना जालां. बाणावली दोन मायनर चलयांचेर रेप जाता आनीक तेजेर मुख्यमंत्री बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचो मोबायल रातच्या न्हिदलेले कडेन हॅक जाता आनी तेज्या मोबायला वयल्यान हळशीक व्हिडिओज सर्क्युलेट जातात. तेजेर पुलीस कंप्लेन करून सुद्धा तेजेर कांयच कारवाई सुरू जायना. बाबूश मंत्रुआताचें प्रकरण तर एकदम वेगळें आसा. जी महिला मोर्चा आशिल्ली पयलीं तेजे विरुद्ध आंदोलन करताली आनी बायलां असुरक्षीत आसात तेजे खातीर तेजी जाणीव सगळ्या गोंयकारांक करून दिताली. तेजे नंतर तो प्रवेश करता आनी जो बाबूश रेपिस्ट आशिल्लो तो सामको धवफुल्ल जावन बरो मनीस जाता आनी तेजे नंतर महिला मोर्चाचो आवाज आमकां खंयच आयकुपाक मेळना. गोंय राज्यात गेले 1 वर्सात 60 केसीस रेपाच्यो रजिस्टर जातात. आय एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट अनरजिस्टर्ड केसीस. द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड केसीस आय नॉट इवन टच दॅट. आणि ह्या 60 केसींतल्यो 42 केसीस ह्यो मायनर्स बिलो 18. नॅशनल जर सरासरी रेट पळयलो रेपाचो जाल्यार नॅशनल रेट आसा 4.3% आनी गोंयचो रेट आसा डबल, इट्स ऑलमोस्ट 7.8%. आता हे सगळें जे घडटा म्हणजे ज्या हितून 66% मायनर्स चलयांचेर रेप जाता गोंय, हे रजिस्टर्ड केसीस. म्हाजे कोतान तितल्योच केसीस अनरजिस्टर्ड आसपाक शकता ज्यो रजिस्टर्ड जायना. आनी हो सगळो बायलांचेर अत्याचार आयज बायलां असुरक्षीत फील करतात गोंयभर. तेजें एकूच कारण म्हणजे वीक नेतृत्व. गोंयांत टफ नेतृत्व ना, वीक नेतृत्व आसा. आनी हे वीक नेतृत्व खंय तरी असो भास बायलां भितर जाल्लो आसा की हो मुख्यमंत्री आनी हो जो सरकार आसा तो क्रिमिनल्स आनी रेपिस्टांक प्रोटेक्ट करता. तेजो जो बेजबाबदार स्टेटमेंट बाणावले 2 मायनर चलयांचेर रेप जातकर की ह्या सगळ्या प्रकरणांक पेरेंट्स जबाबदार, आवय बापायचेर जबाबदारी घालता आनी आपले हात वयर काडटा. भुरग्यांक रातचे भायर धाडप ना, म्हणजे भुरग्यांनी रातचे भायर भोंवप ना हें सूचित करता मुख्यमंत्री त्या स्टेटमेंटांतल्यान. आनी हो स्टेटमेंट देशभर तेजी निंदा जाली. तेजे नंतर आमी एक सद्बुद्धी यात्राय काडली एका बुद्धी येवची म्हणून. आमकां दिसलें की मुख्यमंत्र्याक बुद्धी ना म्हणून आनी ताका सद्बुद्धी मागपा खातीर आमी तेज्या मतदारसंघात एक सद्बुद्धी यात्राय केल्ली. पूण जी तेजे नंतर कितलीशीच प्रकरणां पयले हेका बुद्धी चड आसा म्हणून कळ्ळें. आनी तो बुद्धीचो वापर रेपिस्टांक आनी बायलांचेर जे एट्रोसिटीज करता तांकां प्रोटेक्ट करपाक मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वयता हें आमकां दिसून येता. आनी तितूंतल्यान रेपिस्ट आनी जे क्रिमिनल्स आसात ते एनकरेज जातात आनी त्या खातीर रेपाची केस ही नॅशनल सरासरीन डबल आसा गोंयांत. अशी केन्नाच इतली रेट हाय नाशिल्ली. हो मुख्यमंत्री जाल्ल्याक आनी तेजे बेजबाबदार व्यक्ती आनी बेजबाबदारपणे तो रेपिस्टांक आनी जे रेपिस्ट आनी जे बायलांचेर अत्याचार करतात तांकां हो प्रोटेक्ट करीत रावता. आयज हे खास प्रेस कॉन्फरन्स आमी त्या दृश्टीन आपयल्लें आसा. गोंय राज्याचो एक मंत्री, गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांत तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. मंत्री पदाचो वापर करून
एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. जेन्ना एक मंत्रीपदाचो वापर करून एक गोंय राज्याचो मंत्री जेन्ना एका बायलेक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट करप, म्हाका दिसता ही एकदम सिरियस गजाल आसा. आनी गोंय राज्याच्यो तमाम बायल्यो जावं तमाम जे आमचे नागरीक आसात ते ह्या मंत्र्याक कदापि माफ करपाक शकचे ना. आता तो जर हे एक्सप्लॉयटेशन बाकी कडेनय खूप चालू असता, पूण ते जर सामान्य मनीस करता जेचे कडेन सरकारी पद नासतना, त्या हेचेर आमी हे खास प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज नासली. पूण सरकारांतलो एक जबाबदार मंत्री आपल्या मंत्रीपदाचो पावर, आपल्या मंत्र्याचो अधिकार जेन्ना वापरता आनी एक बायलेक सेक्शुअली एक्सप्लॉयट करता, ही जितली निंदा करपा सारखी गजाल आसा तितली निंदा सगळ्या गोंयकारांनी करतात. आनी हे स्लो करून स्प्रेडूय जाल्लें आसा स्लोली. आनी म्हाका दिसता खंयचोच नागरीक जो धर्माच्या मार्गान वयता, जशें तेचे राष्ट्रीय अध्यक्षान पयर सांगला, तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयच्या लोकांक अधर्मा मार्गा वयल्यान धर्मा मार्गार हाडपाक प्रयत्न करतालो. त्या बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की तुमचो एक कॅबिनेट मंत्री अधर्माच्या मार्ग वयल्यान बायलांचेर अत्याचार करता. आनीक हालींच हांव एक रेस्टॉरंटान गेल्लो, एक 15-20 दीस जाले, आनी सडनली म्हाका पळयतकर एक जबाबदार व्यक्ती म्हाजे कडेन आयलो आनी ताणें घडा करून मोबायल ओपन करून म्हाका कितलीशीच क्लिप्स दाखयली. तातूंत व्हिडिओ आशिल्ले, तातूंत टेलिफोनीक कन्वर्सेशन आशिल्लें, तातूंत व्हॉट्सअप चॅट्स आशिल्ले, आनी ती एक आनी दोन न्ही, 100रांनी. आनी तें पळयतकर इतलें शॉकिंग आनी इतलें हळशीक लज दिसपा सारकें हांवें तें पळोवपाचेंच हें केलें. आनी एकदम म्हाका सारकें इट वॉज शॉकिंग रेव्हलेशन. आनी त्या हितून एक मंत्री, त्या फोटोवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री, आनी तो त्या पोझिशना म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना असली ती चित्रां. कॉम्प्रमायझींग पोझिशन. आनी ज्या तरेन तो भाशेचो वापर करता एका बायले कडेन, तें पळयलें जाल्यार तो आमदार सुद्दां जावपाच्या लायकीचो न्ही हें त्या पळयतकर तिडक येता. हांवें तेडे मागलें तूं म्हाका क्लिप दिता काय म्हणून तो क्लिप दिवपाक अवॉयड करपाक लागलो. सो हांव तेचेर विचार करतालो हें कशें हें करप, कशें सहन करप काय म्हणून, कशें हें करप. त्या हितून ऑडियन्स अशें हें करता, ऑडियन्स आयकपा येतना ती तो तेजे नंतर सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेशन जातकर ती बायल आपलो अधिकार मागपाक सोदता आनी तो तिका सांगता की आपूण मंत्री आसा, आपूण कितेंय करपाक शकता. तिका अबॉर्शन करपाक प्रवृत्त करता त्या ऑडियोनी. ती बायल रिफ्यूज करता त्या ऑडियोन. ते म्हाका आयकतकर हांवें म्हळें दिस इज समथींग सिरियस अँड कम वॉट मे आय विल नॉट क्वीट क्वायट. आनी हालींच परत आनीक 2 दिसांनी हांव असोच आनी थंय आसतना आनीक जबाबदार व्यक्ती येवन म्हाका तेच फोटोज, तेच व्हिडिओज, आनी तो म्हणपाक लागलो तुमी विरोधी पक्ष करता कितें, हांगा मंत्री बायलांक एक्सप्लॉयट करतात सेक्शुअली आपले मंत्रीपदाचो वापर करून, आनी तुमी एक आवाजूय उकडना हेचेर. हांवें परत सांगलें ताका तूं म्हाजे कडेन ते क्लिप्स दी, हांव करता. पूण तोय थोडो दचकलो, कारण कायद्याचें आसपाक शकता. हांवें म्हणलें ना, हांव हेचेर आवाज उठयतलो. तेचे नंतर हांवें तेचेर थोडें संशोधन केलें. त्या मंत्र्याच्या आसपासच्या लोकांक चर्चा केली, मंत्र्या कडल्यान हांवें चर्चा केली. तेचे नंतर तितूंतल्यान म्हाका अनेक शॉकिंग रिव्हलेशन मेळ्ळें की ही गजाल ऑलरेडी
मुख्यमंत्र्याकडे पावली. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ऑडिओज ऐकल्यात. मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ पळयला. मुख्यमंत्र्यान व्हॉट्सअप चॅट ऐकला. मुख्यमंत्र्यान सगळे फोटोज पळयल्यात. आणि म्हाका अजाप दिसले नंतर की मुख्यमंत्र्याक जेन्ना एक मंत्र्याचेर असले साहित्य मुखार येता तेन्ना खंयचोय जबाबदार मंत्री असले कृत्य करून तरी पण कंटिन्यू करता मंत्रिमंडळान आणि मुख्यमंत्री कांयच करना. तेजे नंतर परत कळोन येता की मुख्यमंत्री स्वतः आउट ऑफ वे वयता आणि ते एव्हिडन्स जेचे कडेन आसात तेंचे कडेन सोदपाचो प्रयत्न करून ते डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न गोंयचो मुख्यमंत्री करता. म्हणजे मंत्री एक पाप करता आणि मुख्यमंत्री ते महापाप करतात. नॉर्मल खंयचोय मुख्यमंत्री जर आशिल्लो तो कितलोय वायट आसूं, कितलोय करप्ट आसूं, तो ह्या गोष्टी कडेन कॉम्प्रोमायज करनाशिल्लो. हेचे पयलीं आमी खुबशे करप्शनाचे गजाली एक्सपोज केल्यो, बाकीच्यो गजाली एक्सपोज केल्यो. पूण आयज म्हाका लज दिसता एक गोंयकार म्हणून ही गजाल उगड्यार हाडपाक. मनाक वायट दिसता, मनाक दुखता की गोंयचो एक बेजबाबदार मंत्री आणि गोंयचो एक बेजबाबदार मुख्यमंत्री ह्या गजालीचेर प्रोटेक्ट करून ओगी रावता. एक गजाल गोंयचो मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वयता आणि ते एव्हिडन्स डिस्ट्रॉय करपाचे आज ते प्रयत्न करता. आणि ते करता आसतना गोंयच्या पुलिसांकूय तो तेजो वापर करता. पुलिसांक यूज करपाचो प्रयत्न करता. पूण आमी ओगी रावप कशें? इतलो अत्याचार गोंयच्या बायलांचेर जाता आसतना मुख्यमंत्री ताका सपोर्ट करता आसतना आणि कोणी जर मुख्यमंत्री आशिल्लो, कितलोय वायट सुद्धा मुख्यमंत्री आशिल्लो, त्या मंत्र्याक आपयता आशिल्लो, सांगता आशिल्लो ह्यो गजाली आपल्याक तुजे कडेन पावल्ले आसा, तुजो राजीनामा ताबडतोब दी म्हणून. ना जाल्यार ताका राजीनामा दिना जाल्यार ताका सॅक करता आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान दोन्ही गजाली केली ना तरी हांव मान्य जाता. पूण मुख्यमंत्र्यान आउट ऑफ वे वचोन ताका प्रोटेक्ट करप म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक त्या मुख्यमंत्री म्हणपाक म्हाका लज दिसता. फाटीं ताणें स्टेटमेंट केले नॅशनली तेन्ना क्रिटिसायज जालो त्याच्या त्या बेजबाबदार व्यक्तित्वा खातीर की आपूण एक बापूय म्हणून. पूण जेन्ना तूं मुख्यमंत्री तुजे कडेन जबाबदारी आसा की गोंयच्या बायलांक सुरक्षा दिवपाक, गोंयच्या बायलांचेर अत्याचार आनी अन्याय करता ते तुजे नजरे मुखार येता, तेन्ना तुवें एक तूं होम मिनिस्टर, तूं एक बापूय गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुजी जबाबदारी जाताली त्या मंत्र्याक त्या टायमार मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो, न्हयतर प्रोटेक्ट करपाचो. आणि त्या खातीर हा मुख्यमंत्र्याच्या सामके कडक शब्दांत ह्या घडणुकेचे हांव निषेध करता. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निषेध करता. आणि आमचे आयज महिला सगळे लिडर्स आयज आमचे मदीं हजर आसात. आता आमी मुख्यमंत्र्याक टायम दिवपाक सोदता. अजून काँग्रेस पक्ष ह्यो सदांच मॉरॅलिटी घेवन आमी काम केल्लें आसा. आमी थोडी नैतिकता दवरल्या. ह्या प्रकरणात दोन परिवार इन्वॉल्व जाल्ले आसा. एक ती बायल आणि दुसरो मंत्र्याचो परिवार आसा. मंत्र्याच्या परिवाराचो कांयच गुन्यांव ना हितून. बायल भुरगीं आसतात त्याही बायलेचो हे आसा. पूण ती एक नैतिकता आमी लक्षात घेवन त्या मंत्र्याचें नाव जाहीर आमी करना, त्या बायलेचें नाव आमी जाहीर करना, पूण आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात. मुखाल्ल्या 15 दिसान त्या मंत्र्याक तुवें ताबडतोब मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो. तुका एक थोडो टायम दिता. आमी थोडी डिसन्सी दवरतात. 19 तारखेक प्रायम मिनिस्टर येता गोंयांत. सो गोंयचो पंतप्रधानाचो प्रोग्राम 19 तारखेक आसा. त्याचे पयलीं हे कितें क्लियरन्स जी घाण आसा जो तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगून गेला की
धर्माच्या मार्गान चलोया म्हणून आनी गोंयच्या लोकांक तुमी ज्या अधर्मी आसा तेजे कोणाक तांकां धर्माच्या मार्गार हाडूंक सोदतात. हांव राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक सांगपाक सोदतां की तुमचे मंत्रिमंडळच अधर्माच्या मार्गान चलता. अधर्माच्या मार्गान वचोन ते अत्याचार करतात बायलांचेर. गोंयचे लोक अधर्मी न्ही, तुमचे मंत्री अधर्मी, तुझे मुख्यमंत्री अधर्मी. ते अधर्मान तुम्ही राज्य करतात गोंयांत. तुमचो कसलोच अधिकार ना. तेन्ना JP नड्डा कडेन मागता की तुमच्या मंत्रिमंडळाक पयलीं धर्माच्या मार्गार हाडात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक जे ऑलरेडी धर्माच्या मार्गार आसा तांकां तुमी अधर्मी म्हणात. तुमकां कसलोच अधिकार ना. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की प्रायम मिनिस्टर तुमचो बेटी पढाव बेटी बचाव म्हणटा, महिला सशक्तीकरण वुमन एम्पावरमेंटच्यो गजाली करतात. पळय तुमी लाखांनी रुपये म्हणून वुमन पार्लमेंट ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी जेन्ना तुमचो एक मंत्री बायलांचेर अत्याचार करता, बायलांक एक्सप्लॉयट करता आनी तो मंत्री कंटिन्यू करता आनी तो ताका प्रमोट करता. म्हाका खबर आसा इन्फॉर्मेशन काडलें ना, कारण हो मंत्री जो थोडो इल्लिगल वेवसायी तेगेलो आसा, त्या वेवसायांक मुख्यमंत्री पार्टनरूय आसा हे थोडे काळा आनी तेंगेले हे जो इल्लिगल वेवसायांक जे जोडटात ती जोडी दोगूय शेअर करतात आनी कदाचित हेय कळटा की त्या मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्याचे थोडे गूड आसा. ते दोगूय एकमेकाक प्रोटेक्ट करता, एकमेकाक सांबाळटात म्हणून मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वचून त्या मंत्र्याक प्रोटेक्ट करता. सो मुख्यमंत्र्याक मागता की पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना ह्यो क्लिपी जर म्हाजे कडेन पावपाक शकता, हांव ते अपील करता. जेणी म्हाका क्लिप्स दाखयले तुमकां जर दिवपाक हें करता, तुमी अवश्य त्यो म्हाका पोस्ट करच्यो. आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव तेंचे कडेन अपील करता की त्यो क्लिप्स म्हाका पोस्ट करच्यो ह्या एड्रेसाचेर काँग्रेस हावसान. आनी त्यो क्लिप्स नक्कीच आमी सगळ्यांची नैतिकता आनी बाकी सगळें सांबाळून आमी ह्या मंत्र्याक एक्सपोज करपाक यूज करतले. थंय मागीर दया मायान दाखोवपाचें न्ही, कारण आमी टायम दिता तुमकां 15 दिसांचो. तूं मुख्यमंत्री एक्सपोज जातलो कंप्लिटली आनी तितूंत भितर तो मंत्री एक्सपोज जातलो. तेजे पयलीं तुमी सॅक करात आनी कायदेशीर कारवाई ह्या मंत्र्याचेर करची. नाजाल्यार पंतप्रधानाक गोंयांत आयले त्या बरोबर पयलीं तुमचो मंत्री कसो बायलांचेर अत्याचार करता ते क्लिप्स ताका जर मेळत जाल्यार तो आनी एअरपोर्टा वयल्यान गोंयांत येवचो ना. एअरपोर्टा वयल्यान परत तो विमान घेवन परत दिल्ली वचत म्हणून भंय पडटलो. सो तेजी थोडी तरी मान राखात पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना. आनी त्या खातीर तुमकां हांव वेळ दितां. नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गोवा's चीफ मिनिस्टर Dr. Pramod Sawant. Okay? Any questions if you have? एकच मिनिट, एक स्टेटमेंट आमची मॅडम घेतली. Only one statement. Good noon to all of you. It's very shocking to learn from this now what our President Girish Babu said. Now, after listening to this, what is happening in the BJP government, how can our ladies feel safe? आज आमची जी गोंयांतली बायलां आसा ज्यांच्यावर इतले अत्याचार जाता, so many atrocities, so many rapes, so many minor kidnapping, so many murders that are taking place, how can we ladies feel safe when their own ministers are involved in the exploitation of women? आज म्हाका तेच्या बायलेची खरंच काकूत दिसता. What she must be going through, what the children must be going through, and what future they are going to face now. हो जो मिनिस्टर पळय आसा भाजप सरकारात, हो जर असो करता तर what can we expect from BJP government? And when Chief Minister himself is trying to protect that minister by trying to remove all the videos that are existing, this itself shows that he is hand in gloves with it. I don't understand. Why is he scared? Why is it after knowing that this man is involved in such type of atrocities or rape or whatever it is, exploitation of women, he should have sacked him immediately after getting all the proofs. Why has he not done that?
Today, all my Mahila presidents from Marga, from Sandandre, our secretary from PCC, all of us condemn this act of that minister. What is wrong with this government, BJP government? Why they are doing like this? I appeal to the chief minister that this minister from his cabinet should be immediately sacked, because he has already created a fear in the minds of ladies in that particular constituency. I'm not going to name the constituency, I'm not going to name the minister also. But whatever that he is doing today, I know for a long time, with the money power, with the, what do you call it, सामके ताकदीनं तो सगळ्या लोकांक भिवपाक सोदता. He is trying to scare the ladies there. Whenever, if you are not going to be on BJP side, we will take action against you. This is what he is saying, and he is threatening them. This reports we had earlier. Now, this another side of his life has come in public, and this is really, really very shocking thing. When a minister himself is involved in exploitation of a woman, not only one woman, exploiting his wife also, okay, keeping her in darkness. What she is going to face in the future? What is her future? What is the future of the children? I again appeal to the chief minister that he should immediately sack that minister. I appeal to the Mahila as a woman. As a woman, I appeal to the Mahila Morcha of BJP also that they should all join hands as far as this respect of the ladies of Goan ladies is concerned. They should all join hands. They should not consider to which political fabric they belong to. They should come together and demand the chief minister to sack that minister from his cabinet, from his ministry. If this is not done, then we will come on roads and we will take very, very strict action. Because today, our ladies are not feeling safe in Goa. Thank you. Yes, Royala. I'm Architect Royla Fernandez, General Secretary in the Pradesh Congress Committee. आज a press conference सगळ्यांनी घेतला condemning this heinous crime. एक बायलेचेर बलात्कार करप is degrading the moral respect of that woman, and that too without her consent when you are married. This particular minister has gone ahead and actually killed the dignity of all the women of his constituency. And when we see, आम्ही पळयता की CMOय इतून hand in gloves आसा, it shows that this government is here only to rape the land, the environment, and now even the women of Goa. कोणाकूच सोडूना. All this time we were fighting that they were destroying the state. Now it's come to light that they are destroying the women, the lives, the families. If the CM cannot protect the people, how can he say Biupachi garaz na? Time and again he stresses. He has instilled fear in every woman. In fact, I would